कांय गजांनी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर म्हणून आमच्या चेअरपर्सनान म्हाका जी जबाबदारी दिल्या त्या प्रमाणे अंडर MSW 2026 रूल आसा 4 वे सेग्रिगेशन हॅज बिकम अ मॅन्डेटरी फॉर सांखळी म्युनिसिपालिटी. आमी आयज ताची सुरवात करता आयच्यान. त्याच्या तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार 4 वे सेग्रिगेशन म्हटल्यार 4 रेशी बिना वेरीन इन ब्लू हेतून आमी रिसायकलेबल जे आसा म्हणजे पेपर प्लास्टीक वॉट एवर कुड बी रिसायकल इन अ टेक्सटायल ऑल्सो हे ब्लू डस्टबिनान वतले. ताजे फुडें वतना ग्रीन वेस्ट सगळे भाजीपालो सगळे आनी ताजे फुडें ब्लॅक स्पेशल केअर वेस्ट म्हणून आसा. ताच्या अंतर्गत ज्यो इलेक्ट्रीक करंट म्हणून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्यो किंवा कसले कसले बल्ब कितें जे आसा जे अंडर इलेक्ट्रिसिटी येता ताजें सेग्रिगेशन त्या ब्लॅक डस्टबिनान घालपाचें. आनी फुडें आसा तो रेड कलर. रेड इज एब्सोल्युटली सॅनिटरी वेस्ट. हांव सगळ्यां लागीं ह्या स्वातंत्र्य दिना निमतान सगळ्यां लागीं आमच्या चेअरपर्सनाच्या वतीन मागणी करता की सगळ्यांनी सॅनिटरी वेस्ट आसा स्पेशली डायपर सॅनिटरी नॅपकिन्स हाचे कृपा करून सेग्रिगेशन सेपरेट करचें. कारण ताचो इल इफेक्ट जो आमचे जे डेली वेस्ट कलेक्शन जाता तांचे इतलो सिवियर जाता की तांचे हेल्थ सुद्दां विबाड जाता आनी ते हांगा थंय पडले की आमचें सुद्दां हेल्थ बिगड जाता आनी हे सॅनिटरी वेस्ट आमकां हात धरपाक बुरशें दिसता तर तांची परिस्थिती कितें आसतली. सो आयच्यान सगळ्यांनी संकल्प करुया की 4 वे सेग्रिगेशन हाचे अवेरनेस आसा ते आमचे ऑनरेबल CM सरान केला. तशेंच आमचे चेअरपर्सन करतलो आनी सगळ्या घरांनी हो पॅम्पलेट्स पावतले त्याच्या प्रमाणे सगळ्यांनी 4 वे सेग्रिगेशन करचें.